वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग। तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी। गुड मॉर्निंग म्हणपाची न्ही सवय जाल्या, लागूनच गेला गुड मॉर्निंग, हा हॅलो गुड मॉर्निंग हे। तर आता न्ही गुड इवनिंग, सांजची न्ही ऑलमोस्ट 5:45 कितली जाल्या, आय थिंक 5:45 जाल्या आता। आणि आम्ही भायर सरल्यात, रेडी जाल्यात खंय तरी वचपाक। तर आम्ही न्ही खंय वता हे न्ही तुमकां हांव सांगना, डायरेक्टली न्ही थंय पावले की ना तुमकां दाखयता की आमी खंय वता ती। एक्चुअली असो काय प्लॅन नाशिल्लो वचपाचो, असोच न्ही हो आयज घरा कडेन आसा सांजचो। तर म्हणपा लागलो खूब दीस जाले आमी खंय भायर सरूं ना न्ही, चल भायर सरया अशें म्हणपा लागले। तुका बी मातसो चेंज जातलो आनी तुजे व्हिवर्स जे आसा पळय न्हू तांकांय बी मातसो चेंज असो मेळटलो म्हणपा लागलो। तर हांवें बी म्हटलें ओके खंय भायर भोंवपा व्हरता म्हटलें, आनी ना म्हणपाक जाता। असो हो चान्स आसा पळय न्हू तो रॅरली मेळटा आनी मेळटा तो चान्स सोडप ना अशें म्हणून हांवें बीन म्हटलें चल या अशें म्हणून। तर हो न्हिदलेलो जस्ट आतां उठला म्हटल्यार हांवें उठयला, तूं म्हाका व्हरता म्हणटालें न्ही रे, या न्ही रे करून करून उठयला। पळय येता रेडी जावन, तर उठयला ताका हांवें आतां आनी अर्दो न्हिदांकूच उठला तो आतां वता आमी आनी थंय पावले की मेळटा। एक्चुअली अशें हांवें ऑनलायन चॅक केल्लें पळय न्हू, तेजेर सांगतालें 3 ते 6 म्हळ्यार 6 इन टायम जो आसा पळय न्हू तो तेजो बंद जाता अशें म्हणून, आनी 7 फुल्ली क्लोज जाता तें। तर 5:45 जावपा आयली, चड टायम वेस्ट करिनासतना या। ब्लॅक टी शर्ट काडलें न्ही तुवें? तर चड टायम वेस्ट करिनासतना या आमी आनी थंय पावले की ना मागीर सोमतें दाखयता तुमकां। तेदो म्हळ्यार तुमी गॅस करा की हांव तुमकां खंय व्हरता तें। चड पयस न्ही, हांगा लागींच व्हरता। चलात तर या बेगी बेगीन। हॅलो। तर जशें की तुमकां आत्तां दाखयला, जर तर कोणी हांगा आयल्या न्ही जाल्यार तांकां खबर आसतली ही प्लेस खंयची ती। तर तुमी हांगासर पळोवपाक शकता। आमी आयल्या रॉक गार्डनाक, कारवार हायवेच्या ऑपोजीट, म्हळ्यार ही हायवे आनी तेच्या ऑपोजीट जें आसा पळय न्ही तें रॉक गार्डन। तर म्हटलें आयज तुमकां रॉक गार्डन जें आसा पळय न्ही कारवारचें दाखोवया अशें म्हणून। खुबशीं जाणां हांगा पावल्या आसतलीं, जी कोण पावल्या पळय न्ही ती परत एकदां पळोवन घेयात, आनी जी कोण पावूना पळय न्हू ती तुम्ही फर्स्ट टायम न्ही तर तुम्ही पळोवन घेया। तुमकां आवडलें जाल्यार तुमी न्ही हांगा ही प्लेस जी आसा पळय न्ही ती विजीट करपाक शकता विकेंडाक बीन। हांव हांगासर सेकंड पावट येयला, लग्नाच्या पयलीं आयिल्लें एकदां आनी लग्न जावन फर्स्ट टायम आयला, हेच्याच वांगडा आयिल्लें लग्नाच्या पयलीं आनी आतां सेकंड टायम येयला। चलात तर या भितर, एंट्री फी आसा हांगासर, कितली ती पळोवन सांगता तुका। तर हे पळयात, हे जे आसा पळय तो एंट्री पॉयंट, हांगासरल्यान एंट्री आनीक हांगासर न्ही तुमकां एंट्री फी जी आसा पळय न्हू ती पे करपाची। भुरग्यां खातीर 30 रुपीज आनी फॉर एडल्ट्स 40 न्ही रे, 40 रुपीज जे आसा पळय ते पे करपाचे। 6:30 क्लोजिंग टायम खंय तेंचो, म्हटल्यार बंद भायर सरपाचें 6:30 म्हळ्यार। सो आमचे कडेन हाफ एन आवर आसा, व्हडलें ना हें, म्हळ्यार अशें ना की 30 मिनट्सा भितर एक्सप्लोर करपाक शकना अशें ना। तर फटाफट न्ही तुमकां दाखयता। हां तर ही जी फाटल्यान तुमकां हांगासर दिसता पळय न्हू ही बीच सगळे, आनी भितर सरतना फर्स्ट म्हटल्यार डेडिकेटेड टू फिशरमॅन्स आनी तेंचे फॅमिली
हो स्टॅच्यू फर्स्ट भितर सरतानाच. ना पेंट केलं दिसतं तांकां. बकी नवी येयल्या ह्या गार्डनाक. आणि आम्ही हांगासर एक्सप्लोर करपा येयल्या. 30 मिनिट्स आसा आमचे कडेन तरी ह्याचो फोन सोंपना. येयलो तो फोन ऑन केलो चालू आपल्याला कामाक लागला तू कितेंय कर. सो नुस्तें आशिल्लें मरे तुमकां उदक दाट जालां मरे सामकें न्ही. उदक पळया सगळें दाट जालां. सो चेंज करना दिसता ती. आमी येयले नुस्तीं आमकां पळोवन येयली ती वयर. यो म्हणल्यार वयर येता कोंकणी गायडन्स तेंकां. दाट जालां न्ही उदक. सो नुस्तीं आसा गे रे ही टिकेट धर. मस्त लागतली ही आनी खावपाचें सांग वास मारतलो. सगळं वुडन काम ते न्ही. वायटी लागल्या म्हणल्यार बेत्याचे आनी भितरल्यान वुडन काम केलें ताका. झाडां बी चोरपा मेळटा. एक बॅग बी घेवन येवप आमी झाडां व्हरपा. पावस नाशिल्लो न्ही लास्ट टायम. उदक सुकलें कॅनलाचें. उदक पावसा येतलें उदक. म्हाका तेंच्यांनी काय हांगासर अशें इतलें मेंटेनन्स बी ना. सगळें तें बी सगळें कोळम येयला आनी ते लाकडां बी सगळें मोडून पडला. तेका लागून ते हें ओडून दवरला पळय थंय. काय मेंटेनन्स बंद करून दवरला. आनी ही ह्या सायडीच्यान कारवार बीच पळोवंक शकता तुमी. आनी हांगासर लोक डान्स करता ते दाखयता. बेगीन 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 बेगीन. हांगासर बायलो ज्यो आसा पळय त्यो फुगडी घालता. सो बायलो हांगासर ग्रुप डान्स करता. एक्चुअली पेंट केली जाल्यार सारकी ओरिजिनल दिसतली न्ही. वचना ती बरी मोठी आसा. 2-3 किल्ला चिकन तरी पडटले. बॉयलर न्ही ती गांवठी ती. उलयन खंय ती रागार तुजे. खूब वर्सांनी 4-5 वर्सांनी येयलो म्हणून. एक्सिडेंट जालो तेगेलो. सो घर पळयात कशें बांदलां तें. आनी ह्यो बायलो हे पळय हांगासर डान्स करतात. आनी हो हांगासर गॅप दवरला पळय तो लोकांक हांगा तेंच्या वांगडा उबे रावन फोटो काडपाक. दोग जाणांनी हांवें तूं एश कर राव. सो ही म्हटल्यार जंय तुमकां एंट्री पॉयंटार दाखयल्लें पळय न्हू ते फिशरमॅन आनी तेंचे फॅमिली तेंकां अशें म्हटल्यार डेडिकेटेड आशिल्ले. आनी हे जे हांगा आसा पळय न्हू ते गांवची लोक जे आसता पळय तेंचे घर आनी तेंची संस्कृताय अशें ती थंय काणटात. ती थंय दाते दळटा आनी ही तेंची तुळस रिलेटेड टू दॅट. म्हटल्यार तुमी पळोवन इमॅजीन करूं शकता लायक शेतकार एंड ऑल. शेतकार एंड ऑल. ती सूप घेवन कितें ती भात वाऱ्या
वारी लायता भाताक तशें तशें तर आमी भाता वारी दिता पळय थंय वारी. हा हे कितें ते भात घेवन बडयता पळय ते हे बडयता ते पळय तो मारता हिने मारले हांगा. बट ते दाण्यार मारनात ते सकयल हें आसता. हा बट ते तेणी तितलेंच केलां कितें गळ्याक बी पळय. आनी हे डान्स करता हो डान्स ओरिजिनल पळय पयला करता ते चलता ते पयला एक्चुअली पयला आमगे हांगा हे काडटाले विसर्जनाक ते लांब बांबूचेर उबी रावन सॉलिड चलता ते. आनी हिनी बीच पळयात. हा ही लाकडांक गेल्ली आतां येता पळयात ही लाकडांक गेल्ली ती येता चलत लाकडां घेवन. सो आनी ही बीच हांगासरल्यान तुमी थंय वचूं शकना आनी थंयच्यान हांगासर येवूं शकना. येवपी मनीस कसो बी येवूं शकता ते मॉडर्न पडलें पळय. आनी हांगासर सनसेट जावपा लागला लोक वॉकिंग करता बिचार. हा ही बाय कितें उडी मारता उदक काडटा ती एक्चुअली. ती राजू ना काय ना तिगे कळसा राजू आमी दिवनाच तिका. बाय पळय हा तेणी न्ही हांगसर तेजे रिलेटेड सगळं बरयलां. ही मुक्री कम्युनिटी मुक्री सगळं ट्रायबल कम्युनिटी दॅट लिव क्लोज टू द कोस्ट ऑफ उत्तर कन्नडा. सगळं डिटेल जे आसा पळय न्हू ते बी हांगसर तेंच्यांनी बरोवन दवरला बाय कन्नड एंड इंग्लीश. पळय पळय हा हे पळय तेमकान पळय. हॅलो पात्रांव लोक ही डोंगरी कम्युनिटी. कितें म्हणटा हे मुगो पयलीं अशें करून करताले कितें. हा म्हटल्यार तेंगेलो तो एक डान्स फॉर्म तर. क्लिक काडल्या सो फावंटना पळय उदक लायला झाडांक स्प्रिंकलर सॉरी फावंटन न्ही. सो आनी कितें आसा जाणा हांगासर न्ही हा बीच आसा न्ही सो वारो न्ही बरो मारता. सो एक रिलॅक्स अशें जर तुमकां करपाक जाय बसपाक जाय अशें जाल्यार बरें प्लेस बरी आसा. आनी ल्हान भुरगीं बी जी आसा पळय तांकां अशी पयलींचे आमचे कल्चर एंड ऑल दाखोवपाचें आसा जाल्यार बी हांगासर न्ही खुबशें कितें आसा. आतां आमी फक्त ह्या वाटेच्यान येयल्या मदल्यान येवना आनी त्या सायडीच्यान येवना. सो इतलो बी टायम ना ताका लागून फास्ट जे आसा थोडे थोडे तुमकां दाखयला. हांगासर एंड पॉयंट मुखार क्रॉस वचपा मेळना तर रिटर्न वचपाचें हांगच्यान. मातशें हेंच्यांनी मेंटेनन्स करूं जाय बरें आसा न्ही. एक्चुली आसतलें तांकां इनकम बीन न्ही सो तेणी करप. कितें गो एक बी वाजना. हॅलो कोणा भशेन दिसता तसा. ते झाडा फाटल्यान डान्स करता पळय ते. रगडो घेवन या आमी घरा लायट ना तेन्ना वाटोवंक मेळटलें. कांय ना ताका डीप हें ना आनी डीप आसूं जाय न्ही तो. लोकांनी भरपूर वाटून पळयलें तेचे म्हणून तो निवळ आसा वयल्यान. कुट्टा पानां हे लायता चुनो आनी सुरो कुट्टा मसालो काडटा ती. तुका खबर आसा ही पयलीं खूब मेळटाली न्ही. चणे आमी खेळटाले जेन्ना रांदून बी खेळटाले पळय ल्हानपणां तेन्ना आमी न्ही हे चणे म्हणून यूज करताले.
रांदपाक बीन बरें दिसता न्ही. आतां खूब म्हळ्यार खूब न्ही पळोवपाक मेळना, कितले वर्सांनी दिश्टी पडली. तुमच्या थंय बी मेळटाली असली? आमी खेळटाली पयलीं असली हे घेवन ल्हानपणाक, चणे बी करून. एक्चुली न्ही हें बी बंद केलें तेंच्यांनी आतां, हें मदल्यान वचपाचें. बरें वयल्यान सगळीं झाडाच्यो वाल्यो आनी भितरल्यान वचपाचें, बसपाक बी मेळटालें. कांयच ना, सगळें हें केलें तेंच्यांनी. कुमरी मराठी कम्युनिटी. लायटिंग बीन आसा मरे तेंगेलें, रातचें बंद करता. लायटिंग कित्याक तें? हे कितें मेंढरी का बोकडी? ते घे हे तो म्हस, ती म्हस. हॅलो, बरोबर आहे. खबर घेईल म्हण सांग. हे मधल्यान खूण वयता. हुयान कितली ओडली गो बाबा. जर्सी काय? जर्सी घे तू. जर्सी आहे तुका बाबडे आड काय. उठ गे उठ गे उठ गे उठ गे. सोना 50 तोला 50 तोला. हा ही हसती पळय. ती पडली म्हणटा ती. सगळे वयता ते अशें करून ढोलूच कित्याक वाजयतात? सगळे कम्युनिटीत ढोलू वाजयता दिसता. तर हें आशिल्लें न्ही, हें आसा रॉक गार्डन. आनी इफ सपोज जर तुमकां लायक जालें न्ही, तुमी विकेंडाक बी हांगासर येवन न्ही टायम जो आसा पळय तो स्पेंड करपाक शकता. हांगसर न्ही तुमकां हें रॉक गार्डन मेळटलें, कारवार बीच मेळटली. आनी ते कितें रे ते फायटर्स कितें तरी ते प्लेन्स बीन आसा पळय ते बी पळोवपाक मेळटले. एट अ टायम तुमकां न्ही 3 कडेन हें सगळें पळोवपाक मेळटलें. तुमी हांगासर न्ही क्वॉलिटी टायम बी स्पेंड करपाक शकता. आनीक सेकेंड थिंग म्हटल्यार जें तुमकां हांवें कितें दाखयलां पळय न्हू, ते थोडेशे थिंग्स दाखयल्या. मोस्टली न्ही सगळें कवरअप करपाचो टायम, मोस्टली न्ही सगळें कवरअप करपाचो ट्राय केलें हांवें. बट टायम हाफ एन आवरूच दिल्ले आमकां. ऑलरेडी न्ही आतां 6:30 जाल्यात. आतां ते येतले पळया टायम अप म्हणून सांगता. सो ताका लागून जें कितें थोडेशें आशिल्लें पळय तें कवरअप केलां. आनी आतां आमी या सनसेट जावपाक लागलो. मातसो बिचार या, सनसेट जो आसा बीन तो एन्जॉय करया आनी मागीर या आमी घरा. तर फोटोज बी जे आसा बीन ते हांवें कांयच काडूना, हेकाच लागून की म्हाका न्ही व्हिडिओ कवर करपाक जाय आशिल्लो. सो आतां न्ही आमी कारवार बीच जे आसा पळय न्ही थंय या. सनसेट जो आसा पळय न्ही तो थंय वचून पळोवया. एक 5-7 मिनटां उरले सनसेट जावपाक. कसलें नुस्तें रे हें? रोहिताली ती बोट, रोहित म्हणून बरयलें पळय तेजें. रियल बोट ती? हा रियल आसतली जी यूज करना आतां, मोडले म्हणून हांगा दवरले आसतले. हें कसलें नुस्तें? सो लास्ट न्ही वता वता आमकां हें दिसलें. हें पळयात, बॉटल्स ज्यो आसता पळय न्ही, बियरी बॉटल्स दिसता त्यो न्ही. सो तेजो बरो डिजायन केला पळय ह्या सायडीच्यान बी पळय यो. सो बरो डिजायन केला. पयलीं आमी येयले तेन्ना पळोवच ना हें. मस्त असो.
सो आमी न्ही मातसो सनसेट एन्जॉय करतले म्हणून येयली, बट ऑलरेडी सनसेट जाल्लो असो. भुरगीं बरी एन्जॉय करता हांगासर. सात जाली, 7:15 जाली आणि हांगसर पळयात इतले मस्त जाला न्ही. वारो बीन सामको सॉलिड असो येता, म्हटल्यार बरो मस्त थंड असो वारो बी येता. आणि लोक आपले म्हटल्यार मी टायम जो आसा पळय तो स्पेंड करता. जे आमचे एजीचे आहा ते ह्या सायडीन आनी भुरगीं आसा ती ह्या सायडीन. तर आमी बी आतां वता घरा आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो बी हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो आनी असोच एक इंट्रस्टिंगसो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक, शेअर आनी कमेंट करा. चॅनलाचे नवे आसा जाल्यार वता आसतना सबस्क्रायब करून चला. चला तर परत मेळया आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन संचे सवळ्यांचे. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. बाय बाय.